शिवकालीन इतिहास आशिल्ल्या नार्वेच्या श्री सप्तकोटेश्वर देवळांत तब्बल 12 वर्सांनी महारुद्र अनुष्ठासन सुवाळ्याचं आयोजन केला। या निमतान शेनवाराच्यान 3 दीस वेगवेगळ्या धार्मिक आणि सांस्कृतिक कार्यावळीचो आस्पाव आसतलो। हे विशीं आमदार प्रवीण शेठ हाणें बसका घेतली। प्रलंबीत असलेलो असो हो अनुष्ठान जे 10-12 वर्सां जाली, काही कारणास्तव हे कार्यक्रम जाले ना। मध्यंतरी कोविड काळ जालो, त्याच्यानंतर सप्तकोटेश्वर देवळाचे पुनर्बांधणीचे काम जालें आणि ताका लागून हे कार्यक्रम उरले। आज सगळ्या भाविक भक्तांच्या कृपेन, सगळ्याच्या संमतीन आणि देवस्थान समितीच्या संमतीन आज हो कार्यक्रम हांगासर आयोजन केल्लें आसा। 24 जानेवारी, 25 जानेवारी आणि 26 जानेवारी अशे 3 दीस हे कार्यक्रम, धार्मिक कार्यक्रम हांगासर संपन्न जातले। मोठ्या दिमाखान आणि आनंदान आमचे सगळे नार्वे गांवचे ग्रामस्थ, खास करून देऊळगांव वाडा नार्वे हांगासले ग्रामस्थांनी जो पुढाकार घेतलेलो आसा आणि पुढाकार घेवन आपले सगळे नार्वेचे सगळे ग्रामस्थ ह्या कार्यान जुटलेले आसा। हांव आवाहन करता आमचे सगळ्या नागरिकांक, मय मतदारसंघाचे नागरीक तशेंच सगळे गोमंतकांतले नागरिकांक आवाहन करता की ह्या 3 दिसांच्या कार्यक्रमांत तुमी अवश्य येवन देव सप्तकोटेश्वराच्या चरणी नतमस्तक जावन प्रार्थना करची आणि सगळ्याच्या भल्या खातीर हो जे अनुष्ठान करतले हेजे आशिर्वाद घेवचे। आमचे गोंय राज्याचे माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हे बी ह्या कार्यक्रमांत हजर आसतले। तशेंच आमचे गोंय राज्याचे खासदार श्रीपाद भाऊ नायक, तशेंच सदानंद भाई तनावडे राज्यसभा खासदार आणि हेर सगळे राजकीय पुढारी ह्या कार्यक्रमाक आमी तांकां आमंत्रीत केल्ले आसा। सगळे राजकीय पुढारी, सगळे संत ह्या कार्यक्रमाक आवर्जून थंय येतले अशी आमकां अपेक्षा आसा। हांव आवाहन करता आमच्या सगळ्या नागरिकांक परत एकदां सगळ्यांनी ह्या स्थळाचेर येवन आमच्या नार्वेच्या सप्तकोटेश्वर देवाचे आशिर्वाद घेवचे आणि हो महायाग जो खूब तेंपान घेतलेलो आसा, ह्या आयोजनाचे जी हेतू आसा, मूळ हेतू आसा की सगळ्यांचे बरें जावचे, ह्या हेतून सगळ्यांनी हेजे आशिर्वाद घेवचे। तेन्ना सकाळी आमचे जे 8 ते 1 पर्यंत धार्मिक विधी जातली। तेच्या उपरांत धार्मिक विधी जाल्यानंतर महाप्रसाद आसतलो सगळ्या लोकांक लागून आणि तशेंच फुडें मागीर जे आसा महाप्रसाद जाल्यानंतर ते सांजच्या आदेसाक भजन आसतले। भजन जाल्यानंतर मागीर एक शिव महिमा हे जे नाटक आसा ते जातले। तशेंच दुसरे दिसाचो तसोच आसतलो आमचो की सकाळी 8 ते 1 पर्यंत धार्मिक जे कितें आहा ते जातले। तेच्या उपरांत परत दुसरे दिसा भजन सांजचे 5 जातले। मागीर तेच्या उपरांत एक नाटक जातले, कोंकणी नाटक। तेच्या उपरांत नाटक जाल्यानंतर जो लास्ट दीस आसा त्या दिसा तशेंच 8 ते 9 1 पर्यंत धार्मिक विधी जातली। तेच्या उपरांत महाप्रसाद जातलो। महाप्रसाद जाले का परत जी पालखी आहा आमची म्हणजे त्या तिसऱ्या दिसा जी पालखी मिरवणूक काडटले आमी, ती सबंद म्हणजे त्या पालखे बरोबर भजनूय आसतले, मदीं मदीं थांबून भजन आसतले। तेन्ना ते सबंद देवळाक घोड मारून म्हणजे सगळे हे करून बँड वाजप जावन जे आमचे भजन आसा ते गावन आमी तेजे ते हे करतले आनी लास्ट मागीर तेजे लास्ट सांगोपन जातलें। आमचे आमदार श्री प्रेमेंद्र शेठ हेंच्या नेतृत्वाखाली हो आमचो एक वाड्याकरांचो मोठ्यान मोठो प्रोग्राम आमी ठरयल्लो आसा। हेजो जवळ जवळ आमचो 7-8 म्हणजे एक 10 लाखाचो हो एक कार्यक्रम आसा। सगळ्यांक 3 दिसाचे महाप्रसाद आणि डेकोरेशन म्हणा किंवा बाकीची सगळी कितें आमचे हे आसा न्हू ते सगळे आमी वाडेकर आणि बाकीच्यांचे सगळ्यांचे सहाय्य आमकां लाभलेले आसा। तांकां सगळ्यांक हांव देव बरें करूं म्हणटा आनी सगळ्यांचें अभिनंदन करून हो कार्यक्रमाक पृश्ठ करता। गोमंतक टीव्ही खातीर दिवचलच्यान रिपोर्टर तुकाराम सावंत।